मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राज्यांत गुन्यांवांनी वाड, कायदो आनी सुवेवस्थेचेर प्रश्नचिन्ह तयार. जायते कडेन पुलिसांचो सुविधांचो उणाव आशिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण. आतां गुन्यांव थांबतले कशे? लोकां मदीं पातळ्या भिरांत. डॉन बॉस्को इश्कोलाच्या मुखेल प्रवेशदारा लागसार कोसळ्ळो गंज आशिल्लो खांबो. बरें म्हण बरें, कोणाक दुखापत जावंक ना. हे घडणुकेन शाराच्या जायत्या पोन्न्या खांब्यांचेर नवे हुस्के जाल्यात निर्माण. बिरेस्तारा पुराय राज्यांत दत्त जयंती मनयली व्हडा उमेदीन. लोकांनी पुजा, धार्मीक विधी, महाप्रसाद, पालखी, कीर्तन आनी हेर विविध कार्यावळींचो घेतलो लाव. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत गुन्यांवाचें प्रमाण वाडत आसा. कायदो आनी सुवेवस्थेचेर परत परत प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागल्यात. जायते कडेन पुलिसांचो सुविधांचो उणाव पळोवपाक मेळटा. आतां गुन्यांव उणे करपा खातीर नवे तंत्रज्ञान आपणावपाची गरज आसा. आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत हे विशीं खासा रिपोर्ट घेवन आयला. पळयात. आज पर्यंत जो क्रायम रेशो जो आसा वो रेशो वाडत आसा, कमी जावपाचें नांव म्हणटा घेतना. आनी ह्यो क्रायम रेशो वाडपाच्यो जायती वेगवेगळी कारणां आसात. तितूंत भितर म्हळ्यार लॅक ऑफ पुलीस स्टाफ, तेच बरोबर म्हणटा तो तांकां व्हेकल सारकी ना, तेंचे इंटेलिजन्स सारकी ना. इंटेलिजन्स सारकी नासली जाल्यार अशें करून जाता. आनीक दुसरें म्हणल्यार CCTVची जी फुटेज आसा ही इम्पॉर्टंट जाय आसता ती मेळना. म्हणजे हेजे खातीर तांकां खुबशे त्रास जातात. आनी चड त्रास जातात ते म्हणटा LIB पुलीस. ह्या LIB पुलिसांचें काम कितें? तेणी इंटेलिजन्स जें गांवांनी कलेक्ट करपाचें तें इन्फॉर्मेशन दिवपाचें काम जें आसा हें LIB टिमीचें आसा. पूण हांगा LIB टिमीक हें काम करपाक मेळटा काय ना हें पयलीं पळोवपा जाय. क्रायम जाताली ना जाताले अशें ना, पूण आतां थोडी हेजी वाडल्या. कित्याक अर्बनायझेशन जालां, मोबिलिटी आसा, डिफरंट तुका मायग्रंट्स आहाय, बाकीची गँगां येताय. सो हेजो अर्थ असो ना की आतां एकदम सुबेज जाता आनी पयलीं जायच नासली अशी ना. एक म्हणजे मेन आसा तें आमी क्रायम पळय जाता तेन्ना प्रिव्हेन्शन आनी डिटेक्शन आसता, दोन पार्ट आसता. सो आमी प्रिव्हेंट करपाक जाय, पुलिसांनी प्रिव्हेंट करपाक जाय. अशें कांय ना की गोवा पुलिसांक केपेबल ऑफिसर ना अशें नाय, केपेबल ऑफिसर आसाय. पूण जे पळय सिस्टम आसा ते सारकें जाग्यार पडपाक जाय. की इंटेलिजन्स हे मेन. आतां पयलींच्या टायमार आमच्या टायमार जे पळय LIB पळय आसताले, LIB लोकल इंटेलिजन्स स्टाफ ते आसतालो तो कॉन्स्टेबल लेवलाचेर तो जायतें काम करतालो आनी ते पडोन आसताले फिल्डान. आनी तेच मेन तुका इन्फॉर्मेशन हाडपी. सो इट्स अ टीम वर्क. टीम वर्क जर आसलो जाल्यार ते सगळें बरें जाता आनी तुजी खंयचीय केस डिटेक्ट करपाक शकता. पर्टिक्युलरली जेन्ना क्रायम वाडटा तेन्ना तुका स्टाफ सुबेज जाय पडटा. कित्याक जायते आतां पयलीं भशेन तितले चॅलेंजीस ना, आतां चॅलेंजीस वाडल्यात, क्रायम वाडटा बाकीचे आतां हांवें सांगलां ते भाशेन. सो म्हाका दिसता प्रत्येक पुलीस स्टेशनान सफिशियंट स्टाफूय आसपाक जाय सो दॅट PI जो आसा पुलीस स्टेशनाचो तो मॅनेज करूंक शकतलो. ग्राउंड लेवल जे काम जे इंटेलिजन्स जी आसता, पुलीस स्पेशली मी आसता पळय, ते म्हाका दिसता खंय तरी लॅक आहा. आनी जे ऑर्गनायज बरें जशें केल्लेलें पयलीं तशें आतां म्हाका दिसता बरें अजून तें चलना. आतां तें जाग्यार घालपाची एक गरज आहा. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आहा जे ते फक्त CCTV कॅमेरा नाजाल्यार मोबायलाचे सर्वेलन्स तेजेरूच पुलीस सगळे रावता, पूण तेजेर रावन काय उपयोग ना. ग्राउंड लेवलाचें काम करपाची गरज आहा. जी LIB टीम नाल्यार स्पेशल तुका एक प्रोविजन नाल्यार आतां भायले कंट्रीज कशें आहा तेगे स्पेशल टास्क फोर्स बी आसता ते तुका इजिली डिटेक्ट करता असले केसीस. तसले हांगा गोंयांत बीन तसलें कांय ना. हांगा ग्राउंड ते पयलींचो प्रोसिजर फॉलो करता आनी पयलींचें जें आहा पळय तें चलता. आतां तें थोडे मदीं बंद पडलें जाल्यार मागीर तें पाड पडलें. मागीर हेजे खातीर कितें करूंक जाय अशें दिसता? हेजे खातीर कितें आहा जाता इतके जे ग्राउंड लेवल जे स्टाफ तेंगेले आसता तांकां एक्टीव चड करपाक जाय. आनी बाकीची जे न्यू टॅक्नॉलॉजी आयल्या ती जाता जाल्यार एडॉप्ट करपाक गव्हर्मेंटान. ते केलें जाल्यार ह्यो क्रायम रेशो देंवता म्हण तूं.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. भारताची सगळ्यात व्हडली कंपनी इंडिगो आपले नेटवर्क उबी दवरपाक कश्ट घेता, कारण सलग तिसऱ्या दिसा व्हड प्रमाणात विमान रद्द जावप आनी कळाव चालू आसा आनी हजारांनी लोक मुखेल विमानतळाचेर अडकून पडल्यात. तांत्रीक गडबड, गर्दी, वायट हवामान आनी पायलट ड्युटीचे नवे नेम हांचे संघर्शाक लागून संकट निर्माण जाला आनी आता विमान नियंत्रकाक आणीबाणीच्या वेळार हस्तक्षेप करचो पडला. बेरेस्तारा इंडिगोच्या कार्यावळींचेर व्हड परिणाम जालो आनी सकाळ मेरेन देशभरातली 180 वयर विमानां रद्द जाली आनी 48 वरां भितर 270 वयर विमानां रद्द जाली. दिल्ली, मुंबय, बेंगळूर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नय या मुखेल हबांनी लांब रांग, अस्तव्यस्त टर्मिनल आनी स्पश्टताये बगर वरां वाट पळोवपी निराश प्रवाशांची म्हायती दिल्या. ही मंदी जायत्या गजालींक लागून जाल्या अशें दिसता. देशांतली विमानां कंपन्यो भारताच्या सुधारीत उड्डाण कर्तव्याची वेळ मर्यादा नेमांच्या दुसऱ्या टप्प्यात समायोजीत करतात, जातूंत पायलटांक चड विसव घेवपाचो वेळ आनी रातचें काम उणें करपाची गरज आसा. पूण भारतांतल्या सगळ्यात व्हडल्या पायलट युनियनान विमान कंपन्यांनी, खास करून इंडिगोन म्हयनेभर नोटीस दिवन नव्या नेमांची येवजण करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप केल्या उपरांत संकश्ट वाडले. एअरलायन पायलट असोसिएशन ऑफ इंडियान कर्मचाऱ्यांचो उणाव स्वताच जाला असो आरोप केला. विमान कंपन्यांनी पायलटांक फावो तें काम दिवंक ना वा तांकां रोस्टर करूंक ना आनी आतां तांकां ऑपरेशनल कोसळपाक तोंड दिवचें पडटा असो दावो केला. आल्फा अध्यक्ष कॅप्टन सॅम थॉमस हांनी फुडें वचून कांय विमान कंपन्यांनी नागरी विमान येरादारी महासंचालनालयाचेर नेम शीतल करपा खातीर दबाव हाडपाचो यत्न केल्ल्यान कृत्रीम रितीन निर्माण केल्यात असो दावो केलो. DGCAन इंडिगोन सविस्तर स्पश्टीकरणा खातीर आपयला आनी खलाशीच्या विश्रांती आनी सुरक्षे परस वेळापत्रक विस्वासात घेवपाक प्राधान्य दितात काय ना हाची चौकशी करीत आसात. मजगती प्रवाशांनी सोशल मिडियाचेर आपली निराशा उक्तायल्या. दिल्ली, बेंगळूर, पुणे आनी हैदराबादांतल्या टर्मिनलाचेर आयिल्ल्या व्हिडिओत रडपी प्रवासी, अपडेट नासतना आडखून पडपी कुटुंबां आनी अचकीत रद्द जावचे कांय मिण्टां आदीं विमाना वेळार दाखोवपी डिस्प्ले बोर्ड दाखयल्यात. आडखून पडल्या प्रवाशांनी मदत आनी जाप मागपाची विनंती करतना इंडिगो प्रवाशांनी विमान कंपनीचेर आपलो राग उक्तायला. जायत्या जाणांनी रिफंड गमावल्याची वा कॉल सेंटर आनी विमानतळ हेल्प डेस्कांतल्यान परस्पर विरोधी माहिती मेळ्ळ्या अशी कागाळ केल्या. मेरे बॉस को संदेश भेज दिया जाए कि मेरे को निकाले ना अभी। सुबह से बैठा हूँ। सुबह इनको खाना भी, इनके पनीर के, इनको बिरयानी 4 बजे से मैं यही हूँ। इनके पनीर की बिरयानी में एक ही पीस आया है। मैडम आप क्या कहना चाहते हैं? 8 o'clock की फ्लाइट को अपने 12:40 कर दिया है। तो अधिकारियों के क्या जवाब है? क्या उनके जवाब से आप संतुष्ट हिसाब हैं? से ना सेफ्टी कंसर्न्स है, ना कोई स्टे प्रोवाइड करे है, ना कोई एस्टिमेटेड फ्लाइट डिटेल्स है। तेरा रोल आएगा। फ्लाइट इसलिए डिले हुआ क्योंकि इनका कैप्टन ही नहीं आया उड़ाने के लिए। तो कोई यहाँ जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं है? चले गए वो, तो यहाँ पे जो थे वो चले गए. तो अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या करेंगे? इनकी बातों पे सर जरा भी भरोसा नहीं है, हर बात पे ये गोलमोल जवाब दे रहे हैं। आप एयरपोर्ट कितने बजे आ चुके थे शाम को? 7 o'clock से I'm staying here, waiting here for the flight। ठीक है ये मैं, और मेरे क्या है, फादर इन लॉ की तबीयत सीरियस है, शायद उनका अंतिम समय भी आ सकता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। फ्लाइट कैंसिल होगी तो देखेंगे जो होगा। ठीक है सर, मत रोइए सर, मत रोइए। आता खातीर प्रवाशांनी विमानतळार वच्चे पयलीं रियल टायम फ्लायट अपडेट तपासपाचो सल्लो दिला आनी इंडिगो आपले नेटवर्क परतून वाटेर हाडपाचो यत्न करता म्हूण कळाव जावपाची अपेक्षा दवरतात. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी मुजैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयज डॉन बॉस्को इश्कॉलाच्या भायर गोंयच्या नागरी मुळाव्या साधन सुविधा विशीं परतून एक फावट गंभीर प्रस्न उप्रासल्यात. भुरगीं भायर सरचे कांय किडा आदीं शाळेच्या मुखेल प्रवेशदारा लागसार एक गंज आशिल्लो खांबो कोसळ्ळो. कोणाक दुखापत जावंक ना, पूण ह्या घडणुकेक लागून शाराच्या जायत्या पोरण्या खांब्याचेर नवे हुस्के निर्माण जाल्यात. डॉन बॉस्को शाळेच्या मुखेल प्रवेशद्वारा भायर अचकीत एक पोरनो गंज आशिल्लो खांबो फुटपाथाचेर पडलो. लागसरचे विद्यार्थी आनी पालक भियेले, पूण तांकां कसलेच लुकसाण जालें ना. पुरायपणान गंज जाल्लो तरी लेगीत खबरदारीचे उपाय करूंक ना
आधीच व्यस्त इश्कोलाच्या वेळार पडपाक लागून फुटपाथाचो एक भाग आडावलो आणि येरादारी ठप्प जाली. In a close call today outside Don Bosco High School in Panjim, a street light pole collapsed right at the time when schools were ending and students were waiting outside the gates for their parents to come pick them up. As you can see behind me, this is the main entrance to the Don Bosco School, and a street light pole that is in a very bad state has collapsed. Luckily, there were no injuries, no children or anyone, pedestrians were harmed in this. But it is a very good reminder for authorities to keep check on public infrastructure that could pose serious risk to pedestrians and its citizens. Now, if you come a bit closer and you see the state of this pole, it has been completely rusted and it has given way right near the base. Now, if this is the condition of our so-called smart city, it begs to question what really are we talking about when authorities say public safety. We've seen road accidents, we've seen law and order getting a bit out of hand. But now if public infrastructure is just going to crumble, especially outside schools, which is surrounded by children, it is right now of an utmost urgency for authorities to pay closer attention to civic infrastructure. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोयकार, लिन्सी मिनेझेस आणि ओमकार देशप्रभू. बिरेस्तारा पुराय राज्यात दत्त जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. या निमतान लोकांनी पुजा, धार्मिक विधी, महाप्रसाद, पालखी, कीर्तन आणि हेर विविध कार्यावळींचो लाव घेतलो. पळयात काय भक्तिमय खीण. आमच्या या दत्त जयंतीच्या उत्सवाचे आमचे यजमान आसात श्री पंढरी पांडुरंग नायक. तर हे आमच्या यांच्या हस्तुकी आज दत्तजन्म सोहळा जालो 12 वरांचेर आणि आता महाप्रसाद आसतलो. महाआरती, महाप्रसाद आणि सांची कवळ्या वारबटान 3 वाड्याची आमच्या पालखी मिरवणूक आसतली आणि रातची महाआरती आणि त्यानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम आसतलो आणि अशे तरेन ह्या कार्यक्रमाची सांगता जातली. तर ह्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक तुमकां दत्त भक्तांक एक आवाहन करता की आज दत्तजन्म सोहळा जो जाल्लो आसा ते दत्तजन्म सोहळ्याचे आमी देवाक पाळण्यान घातलेलो आसा. तर त्या दत्त महाराजांचे तुम्ही दर्शन घेवचें आणि दत्त कृपेचो तुम्ही लाभ घेवचो. तसोच महाप्रसादाक तुम्ही मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे. सगळ्या पयलीं हांव सगळ्या गोंयकारांक दत्त जयंती निमित्त सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि ह्या अध्यक्षांना ह्याने नात्यान आमचे दत्त मंदिराका 13 वर्धापनान आज दत्त जयंती उत्सव चालू आसा. आज आमचे काही असे लोक आसा की आमकां बरी खूब मदत केली आसा. तेणें श्री शांतादुर्गा देवस्थानान आमकां जागा जे खूब प्रयत्नानंतर आमकां यशस्वी करून दिल्ले प्राप्त करून दिल्ले आसा. त्यांच्या देवस्थानाचे आमी आमच्या गुरुदेव दत्त मंदिराच्या वतीन त्यांचे आमी आभार मानता. तशेंच आयज ह्या देवस्थानचे खूब वर्सां पयलींची जी आशिराची मनोकामना की ते एक बरो व्हडलो हॉल जावचो आणि थंय कितें तरी बरें जावचें अशें आयज ते आमच्या पंचायती आमचो योगेश कोळेकर हेणें आमकां ते पेवर्स घालून बरी सुविधा केल्ली आसा. तशीच जी लोकांची मनोकामना आसा की ह्या दत्त मंदिराक आयले की आपली इच्छा पूर्ण जाता. अशें हांगा खूब म्हणजे आतां अशें देवूळ जालां की प्रत्येक गांवचे म्हणजे अख्खे गोंयचे लोक हांगा ह्या देवाक आमचें दर्शन दिता. आज जगभर आणि महाराष्ट्रात दत्त जयंतीचा उत्सव मोठ्या प्रमाणात असता. आज दत्त जयंती म्हटल्याबरोबर सगळ्यांचा आनंदाचा दिस. वार्षिक पद्धतीप्रमाणे
आयज साश्टीवाडा औदुंबरवाडी हांगा दत्त जयंती साजरी जाता. कित्येक वर्सां जाली दत्त जयंती, सादारण 55 वर्सां जाली दत्त जयंती हांगा साजरी केल्ली वता. पयलीं ल्हानपणांत पण आतां मातशें मोठ्या प्रमाणान ही दत्त जयंती जाता. ज्या प्रमाणे भक्त आसले ताजे वयल्यान दुप्पटीन तिप्पटीन भक्त जाल्ले आसात. वार्षिक पद्दती प्रमाणे भक्त हांगा येतात, आपलें सांगणें करून आपली इच्छा प्रगट करून तांचे मना सारकें समाधान करून ते वतात. आयज दत्त जयंती म्हटल्या बरोबर सकाळी 8 ते 12 पर्यंत आपले अभिषेक आसता. ताजे उपरांत आरती, मागीर ताजे उपरांत महानैवेद्य. 5:30 दत्त जयंती साजरी जाता. हांगा तीर्थ प्रसाद चाललो. आज दत्त जयंती अख्ख्या देशात दत्त जयंतीचा प्रोग्राम हा त्याच पद्धतीन आमच्या सुद्धा ह्या जिल्हासवाडा मांद्रे ह्या दत्त मंदिरात हो कार्यक्रम जाल्लो आसा. आणि आता दत्त यज्ञ चालू आसा. वार्षिक पद्धती प्रमाणे हा लोकांची भाविकांची गर्दी असता, दर्शनाक लोक येतात आणि बऱ्या पद्धतीने हा कार्यक्रम चलतो. असा औदुंबर पंचायतन दत्तात्रय मोठं मंदिर ह्या आमच्या मांद्रे जिल्हासवाड्यात तसा प्रसिद्ध असा मंदिर. आता जवळजवळ 18 वर्सां आम्ही ह्या कार्यक्रम करतो आणि ह्या कार्यक्रमात लोक भरपूर येतात. त्याबद्दल तुमकां सगळ्यांक क्षमस्व. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. राज्यांत नितळ मळब आनी उश्ण तापमान आसतले.
सकाळी दव आनी धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची, हवामान विभागान सल्लो दिला. हवामानात खास बदल जावपाचे संकेत ना. उष्ण तापमान आसतले. सकाळी आनी राती कांय प्रमाणात थंडसाण जाणवतली, जाल्यार दनपाराक खर उष्णताय आसतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. शुक्राचे चडावात आनी उणे तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट दिवंक ना. नितळ मळबाचो अदमास. सकाळी दव आनी धुके. प्रवास करप्यांक सल्लो. सकाळी आनी राती थंडसाण, दनपरा उष्णताय. भलायकेची घेवची जतनाय. तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.